येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मादय गजगजली गोंयचे विधानसभेत. केंद्र सरकारान बेगोबेग फाटीं घेवचो कर्नाटकाक दिल्लो डीपीआर. सरकारी थाराव म्हूण मानून घेतलो एलेक्स सिक्वेराचो थाराव. तुयेचे सरकारी हॉस्पिटल व्हेंटिलेटराचेर. मनशा बदला गोरवां बसून करतात रवत. लोक रडटात वखदांक. सरकार वाजयता उदरगतीचे रेबेक. गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. अल्लादिनाचो चिराग न्ही टॅक्सी काउंटर. झरयलो आनी जाय ते रोखडेच मेळ्ळेय बी. ते खातीर आसा व्हडली प्रक्रिया. ती जाल्या उपरांतच काळ्या धव्या टॅक्सीवाल्यांक मोपा विमानतळाचेर मेळटलो काउंटर, सांगले येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मादयचे उदक कर्नाटकाक वळोवपाक खर हरकत घेतात असो थाराव विधानसभेत आमदार आलेक्स सिक्वेरान मांडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान होच थाराव सरकारी थाराव म्हूण मानून घेत सभाघरा मुखार मांडलो. ताचेर साबार आमदार आनी मंत्र्याची उलोवपां जाल्या उपरांत तो थाराव पास जालो. केंद्र सरकाराच्या वॉटर कमिशनान उदक वळोवपाचो कर्नाटकाचो डीपीआर अप्रूव्ह केला. ताका विरोध करपी थाराव गोंयचे विधानसभेत पास जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान होच थाराव सरकारी म्हूण मांडलो. हेरांनी उलोवप केल्या उपरांत तो पासय जालो. मादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी स्थापन करपाची मागणी जाली. I rise to move the motion under Rule 64 that this House vehemently objects to any attempt of out-of-basin diversion of water from the Mahaday River Basin. The reports of DPR of the state of Karnataka being approved by the Central Water Commission have raised serious apprehensions in the minds of the Goan people about the very existence of the river Mahaday. Speaker sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alexio Sikora. Sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alex Sikir. जाचेर चर्चा जावपाची आसा ते म्हादयचे प्रकरण सबज्युडिस आसा काय ना, गोंय सरकारान जे पिटिशन घातला ताका धरून ही चर्चा जातली काय ना, अशे दोन प्रस्न आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान कायदो मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक विचारले. उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान होच थाराव सरकारी थाराव म्हूण मानून घेत सभाघरा मुखार मांडलो. क्लॅरिफिकेशन जाय की आज जे आमी शॉर्ट डिस्कस करपाचे आसा, मॅटर हे डिस्कस करपाचे आसा, हे सब ज्युडिस आसा काय ना, आनी आमी जे इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घातलेले आसा, जो मॅटर घातलेलो आसा तो सिमिलर ह्या शॉर्ट डिस्कशनाचो सिमिलर आसा काय ना हो म्हाका सीएमा कडल्यान आनी आमचो ऑनरेबल आमचो लॉ मिनिस्टर हेजे कडल्यान आन्सर जाय पयलू. The same can be converted into the government resolution. I move this as a motion for the House. The House vehemently object to an attempt to the out of the basin diversion of the water for the Madai and Madai River Basin. The report of the DPR of the state of the Karnataka being approved by the CWC have raised seriously apprehension in the mind of the Goan people about very existence of the river Madai. The motion is before the House. Those in favor, ayes. Aye. Yes. Those in favor, no. I say it. Same is converted into the government resolution. विरेश आपले मागणेक दसून रावलो. सरकाराचे मजतीक सुदीन ढवळेकर धावून आयलो जाल्यार विरेशाचे मजतीक केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा पावलो. पूण मागीर मात म्हादय पुतांनी सगळो बोवाळच घातलो. पळयात. स्पीकर सर, जेन्ना विरेश बाब एक पॉयंट करता, आमी सगळ्यांनी उवा हाय हिंगा समज तरी चुकलें आनी जेन्ना जर गव्हर्मेंट समज तरी एक म्हयना असेंब्ली काटेल करून तुमकां जर एक 4 दिसांक कोता आतां तो घेवपाक दिता. दिस इज अ वेलिड पॉयंट वॉट विरेश इज नो. सो इवन इफ इट इज समज तरी डिमांड कोता आमगे समज चुकलें म्हाका दिसता डिस्कशन करपाचें ना. स्टार्ट जावच्या पयलू आनी तुमी म्हाका उलोवपाक दिला. तुम्ही म्हाका उलोवपाक दिला स्टार्ट जावच्या पयलू पॉइंट ऑफ डिस्कशन तू बस पॉइंट ऑफ स्टार्ट जावच्या पयलू घेतला.
आख्या गोंयांत प्रॉब्लेम जातले सांगपाक जाय शिवमान सांगपाक जाय लॉ मिनिस्टरान सांगपाक जाय बसून घ्या, मिनिस्टर, बसून घ्या. बसून घ्या, आमदार. आन्सर आसा तो विचारपाचो सब ज्युडिशियल आसा काय एक ना बसून घ्या. सगळे बसून घ्या. आम्ही सिंपल सगळे बसून घ्या. काय ना बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. बोवाळ जाल्या उपरांत आनी सभापती नेम जाणा जावन घेयात अशें शिटकायल्या उपरांत एकल्यान म्हादयचेर विचार मांडले. आदी 70चो आमदार विश्वजीत राणेन व्याख्यान दिले. इतलो तेंप आपूण वगी कित्याक रावलो तेवूय सांगले आनी विरोधक राजकारण करतात म्हण फुडले खेपे मोदी सरकार येतलो अशी जायरातबाजी करूनय मेकळो जालो. आयकात विश्वजिताक आनी हेरांक. हांव फक्त 37चो आयलो, 37चो आमदार रिप्रेझेंट करता, म्हाजी मिसीस रिप्रेझेंट करता पर्या मतदारसंघान आनी आमकां बी दिसता की हो म्हादय ह्या विशयाचेर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावपाची गरज आसा. इतले दीस हांव उगी रावलो, प्रेस विचारता आमी कित्याक उल्लेख करना, शब्द काडिना. आमी जेन्ना जाणा की आमचो सरकार जो गोंया राज्यान आहा, जे नेतृत्व मुख्यमंत्री करता आनी केंद्रान आमचें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, आमकां आमच्या नेतृत्वान विश्वास आहा. साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान आमी वचून मिटींग घेतले, हेजे ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय, हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. विरोधी पक्षा कडेन आयडिया आसूं येत पूण ते आयडिया आमचे कडेन बरी शेअर करपाक कांय हरकत ना. पूण आयज तुमी पळयल्यार हांव बी साखळी बरो जाणा जावन आसा आनी ह्या मतदारसंघाचे कितले लोक गेले हांकां टार्गेट दाखोवंक जाय आशिल्ले की साखळीचो लोक चळवळेक भाग घेतला म्हणून. आमचो साखळीचो लोक, 37चो लोक, बिचोली डॉक्टर शेटी आसा, प्रेमेन शेट आसा, आमकां सगळ्यांक पयलीं मार बसता थंयच्यान. आनी आयज जो DPRचो जो विशय आहा, ह्या DPR जर पास जालो जर आमकां सुर्लाच्यान पयलीं मार बसतलो. आमकां हें सगळें जाणा जावन आसा आनी म्हणूनच हांव सांगता आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा, DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोश्टी आसा. पयलीं हांव विरोधी पक्षा बेश्टे सांगूंक दवरता की सरकार तुमचो ना दिल्ली, सरकार आमचो दिल्ली आहा. आमकां कितें सांगलें गेलें तें आमकां खबर आहा. तुमचो सरकार जावचो ना 2024 बी. 24 मोदी सरकार परत येतलो आनी तोच आमकां न्याय दितलो. हांव आयज सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट, ही कॅनॉट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश, देन ही कॅन कॉन्ट्रडिक्ट मी. Diversion of any water will adversely affect Goa, as nearly 92 villages in Goa are directly dependent on the water from river Madey. Drinking water for almost 43% of Goans come from Madey. The Madey Water Management Authority should be formed as soon as possible, and that their office should be located somewhere in Goa, and the DPR should be withdrawn as soon as possible. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान श्यामचारी. पंटेमळ कुडचडे वाठारांत 20 डिसेंबराक रिहान शेख या मनशान आपल्या घरकान्नीचे 4.5 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ दिल्ली. कुडचडे पोलिसांनी तपासाची सुत्रां वेगान घुंवडायली. त्या उपरांत कागाळ केल्ल्या मनशाच्या ड्रायव्हराक चोरयेच्या आरोपा खाला अटक केलो. ताच्या कडल्यान 80 ग्रामाचे भांगर जप्त केला. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. ही चोरी जाली पंटेमळ ह्याच वाड्यार आनी एक ड्रायव्हरान तांच्या घरा रावपी सज्जिदा शेख हाका सज्जिदा हुसेन शेख हाका कुडचडे पुलिसांनी अटक केल्या. ताजेच ओनर आसा तांणी कंप्लेंट दिली रियान शेख हाणें की तांचे घरा कडेन सुमार 4.5 लाखाची चोरी जाल्ली, तांचे जे भांगराचे बायलेचे भांगर आसा ते चोरलेले. त्या नंतर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन तेन्ना कळ्ळें की ती चोरी ताजे ड्रायव्हर जो बिल्डिंगे सकयल रावतालो ताणेंच केली. 20 तारखेक खंय चोरी जाल्ली, 20 तारीख तांणी ते घरा खंय तरी पार्टेक गेले तेन्ना तांच्या घराचे ही चावी एक आशिल्ली डुप्लिकेट ते ड्रायव्हरा कडेन आशिल्ली आनी ताणेंच ती काडली. पूण कोणाकूच कळना. मागीर एक दीस तांकां पुलीस जेन्ना भांगर जेन्ना ना अशें म्हणून जेन्ना बायल घोवा सांगलें की भांगर कमी आसा, तेन्ना चवकशी केल्या नंतर तांणी पुलिसांक कंप्लेंट केली. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें कुडचडे पुलिसांचे वैभव नायक PI जे आसा तांणी इन्व्हेस्टिगेशन केलें. तेन्ना कळ्ळें की तातूंत भितर ड्रायव्हरचो इनवॉल्ड आसा आनी ताणें अरेस्ट केलो ड्रायव्हराक आनी 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. त्या नंतर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांनी रिकवरी केली. जे भांगर जे केल्ले ते मेल्ट केले, कांय भांगर ते गोल्ड स्मिथा दिले विकले आनी त्या नंतर पुलिसांनी रिकवर 4.5 लाखाची भांगरां टोटल रिकवरी जाली अशी निरीक्षक वैभव हाणें सांगलां. पुलीस तपास कुडचडेचे PI.
17 जानेवारीच्या राती रिहान शेख अब्दुल रिहान शेख हाणें कंप्लेंट दिली की ताच्या घरान 20 ते 24 डिसेंबराच्या राती ताच्या घरान कोणी चोरी केल्या आनी ताचे अरावंड 80 ग्रॅम्स गोल्ड ही चोरयेक गेली. हाच्या हितून आमी केस रजिस्टर केली 350, 454, 457 आनी 380 IPC. इन्व्हेस्टिगेशनान कळून आयलें की ताचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो हाजात हुसेन शेख तो ताच्या ग्रावंड फ्लोरार रावतालो, त्या बिल्डिंगेन ग्रावंड फ्लोराचेर रावतालो आनी ताका इन्व्हेस्टिगेशनान इंट्रोगेशन करता आसतना ताणें कबूल केलें की ताणें तें गोल्ड चोरी केलें. ताच्या जो कंप्लेनंट आशिल्लो ताच्या गाडयेची चावी ताचे कडेन आशिल्ली आनी ताच्या गाडयेच्या चावेकूच ताच्या फ्लॅटाची चावी आशिल्ली. ती चावीचो वापर करून ताणें ती चोरी केली. ताणें हें गोल्ड आशिल्लें तें कुडचड्या आनी वास्को एक सोनाराक विकलेलें आपल्यान गोल्ड सांगून आनी ते गोल्ड आमी रिकवर केला. अरावंड कितले अरावंड 4,26,000. आनी आतां एकविजा कितें केलो? पोलीस स्टेशन 4 दिसांचे. गोवा स्टेशनाचे प्रॉर सावर्डेकर सावर्डे. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुयेच्या सरकारी हॉस्पिटलांत सध्या गोरवां बसतात. उपचाराक न्ही थंडायेक. हरशीं म्हणून ह्या हॉस्पिटलांत मनीस पेशंट येनात. आमी बसल्यार कितें वायट गोरवां मदीं उलोवप जालां आसूं येता. उपास सोडलो जाल्यार गोंयच्या भलायकी मळाची आयची ही अवस्था. फाटली 4 वर्सां जाली तुयेचें हॉस्पिटल अर्दकुटेंत आसा. फाटले विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले 31 डिसेंबर 2022 मेरेन हॉस्पिटल पुराय जातले, पूण अजून मेरेन ते प्रत्यक्षात येवंक ना. सरकार उदरगतीचे धोल नेटान बडयता, पूण भोवतेक प्रकल्प अर्दकुटे. तुयेचें हॉस्पिटल तेतूंतलेच एक. मोठ्या घराचे पोकळ वाशे म्हटल्यारय जाता. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. तुमकां खबर आसतली गेल्या विधानसभेन जी हेच्या पयली विधानसभा जाल्ली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन आमच्या आमदाराक प्रश्नाचें उत्तर दिताना सांगलेलें की ही जे 52 कोटीचे जे हॉस्पिटल जे 4-5 वर्सां जाल्ली लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना CM आसलेले तेन्ना हे हॉस्पिटल स्टार्ट केल्ले तेणी, म्हटल्यार अजून मेरेन ते त्याच परिस्थितीन आसा जशे ते तेन्ना आसलेले ते. सो त्या प्रश्नाक उत्तर दिताना की केन्ना सुरवात जातली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन सांगलेले 31 डिसेंबरा पयलीं 2022 31 डिसेंबरा पयलीं स्टार्ट करतलो म्हणून. आतां तो वरासूय काबार जाले. आतां ही आनी एक विधानसभा येयली तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक की परत एकदां तेणीन प्रश्न करपाचो मुख्यमंत्रीक की बाबा कित्याक लागून हे उरले. जर उरले जाल्यार तेजें टेंडरींग जर उरला ते खंय प्रोसेस पावला. टेंडर काडल्यात काय काडूंक ना काय ते अशेंच पडींग आसतले. कित्याक जाणाय आमी डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार न्हू नांवान न्हू हांगासर खुबशे जागे घेतलेले आसा, खुबशे प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा, म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट केन्नाच सुरवात जावंक ना. ही तेंची वैशिश्ट्य कशें. हॉस्पिटलाच्या नवनिर्मित बिल्डिंगे समोर जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना आरोग्य मंत्री आसले तेन्ना तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून 52 कोटीचो फंड हाडलेलो. तो फंड तेंच्यांनी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंगे खातीर हाडलेलो. कारण फर्स्ट फेजीतलें काम जालें, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उबी जाली. आतां दुसरी गजाल जी मशिनरीज जाय न्हू ती जाय आसली, ती करपा खातीर आमदारान ती आरोग्य मंत्री आतां विश्वजीत राणे आसा. म्हाका खबर ना की आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हय 5-6 वर्सां पयलीं न्हू, पूण तेच्या उपरांत थंय केन्नाच येवंक ना. मजा दिसता की जेन्ना डायलिसीस युनिटचें इनॉग्रेशन जालें त्या युनिटाक डायलिसीस युनिटाच्या इनॉग्रेशनाक हेल्थ मिनिस्टर ना, ते इनॉग्रेशन माजी आमदार सोपटे आनी CMान केल्लें. आरोग्य मंत्री कित्याक येवंक ना तें म्हाका कळोंक ना. कित्याक आरोग्य मंत्र्याचो रोल हो इम्पॉर्टंट आसा. ते सगळे त्याच्या ज्युरिडिक्शना अंडर येतात. तेकाच तोच ते करूं शकता. म्हणजे आतां जी कितकेशेच कोट्यांनी जे पयशे जाय न्हू ती मशिनरी हाडपा खातीर ती पयशे ना फंड ना म्हणून हें सगळें अशें उरलां. सरकार पेडणेकारांचे भलायके कडेन खेळटा. लोकांक सादे गजालीक बांबोळे धांवचे पडटा. भलायकी मंत्री हेल्थाचे सगळे बजेट फकत वाळपय व्हरता वय उमेश तळावणेकारान मंत्र्याक विचारला. थळाव्या आमदाराकय तेणें उजरावन काडला. आयकात. जे आमच्या गोंय सरकाराचे चडांत चड बजेट आसता ते हेल्थाचे आसता. आयज जी आमची तुयांतली हेल्थ बिल्डींग सरकारान बांदल्या तातूंत ताका जे अन्य फॅसिलिटी जे हॉस्पिटल ओपनिंग करपाक जाय ती टू लेट जाला. आयज सादे गजालींक आयज बांबोळे वयचे पडटा आमच्या ग्रामीण भागातल्या लोकांक. हांव एक हेल्थ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन करता, जे हेल्थाक जे बजेट येता ते सगळे वाळपयत व्हरता तूं, स्टाफ सगळे तूं वाळपयत भरले. हे हेल्थाचे बजेट जर तूं व्हरता आनी हे जे कितें आहा पळय ते कमिशनां खावपाची जी कामां करता
ते पयलीं बंद कर न्हू तूं. आयज आमचो जो आमदार आसा तो निगडीक आयज बीजेपीक आसा एमजीचो आमदार मांद्र्याचो. हांवें पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा तो खंय टूर करता खबर ना. अरे चल्ला कितें तुमी कितें करूंक सोदतात? हेल्थाचेरय तुमी जिवाचेर लोकांच्या खेळपाचो प्रयत्न करतात. तुम्ही मतदारसंघान आसात, तुमच्या ऑफिसान बसतात, ते लोकांक खबर ना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयांत जळीमळी कोयराच्यो राशी वाडत चल्ल्यात. स्वच्छ सुंदर म्हूण घोशीत केली दिवचलय तातूंतल्यान सुटूंक ना. तो मागीर निमुजग्याचो रस्तो आसूं वा शेटां मळांचे वाठार. कोठण वाठारांत गणपती विसर्जनाचे सुवातीचेर कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात. हे बेशिस्तीक लागून थळावे फुर्योज जाल्यात. आज आमी दिवचलच्या गोठण म्हणटा थंय हे एक गणेश विसर्जन स्थळ आसा, थंय आसा आमी. तर आज एक हे एक पवित्र स्थान हा गणेश विसर्जनाचें. पूण आज लोकांनी ताची इतली दुर्दशा करून दवरल्या की ताका गणेश विसर्जन म्हणपाचें कितें एक प्रश्न पडटा. एक म्हणजे कितें आहा, आमी हे मुद्दम कांय वर्सां फुडें हांव हे आसतना कावन्सिलर आसतना हे करून घेतलें हांगा गणेश विसर्जना खातीर आनी ब्युटिफिकेशन केल्लें. पूण आज लोक कशें करता, ह्या हाचेर हाडून प्लास्टीक उडोवप, कितें कचरो हाडून उडोवप, ह्या सारके खूब प्रकार चल्लेले आसात. आनी तुमी पळयता आसतले की आज खंयच्यान तरी बाटल्यो सोडलेल्यो आसा, सगळ्यो हांगा साचलेल्यो आसा. म्हजें दिवचलच्या नागरिकांक एक आव्हान आसा किंवा विनंती म्हणा, तर तुमी ह्या स्थळाचें जें पावित्र्य राखचें, फक्त गणपती विसर्जन करता तितल्या पुरतें दवरचें न्हू. कायमस्वरुपी एक पवित्र स्थळ आसा, ते पवित्र तेजें राखचें. बाटल्यो उदकान सोडटात ते सगळ्यो हांगा हे जाल्ल्यो आसा, कल्याक जाल्ल्यो आसा. आनी प्लास्टीकच्यो बाटल्यो आसता काडल्यान त्यो हानिकारक आसा. आनी फुडें जें उदक हे वचपाचें आसा ताकाय ते हे करता, ब्लॉक जाता आनी उदक वेवस्थीत वचना. दुसऱ्यो गोश्टी हांगासर लोक प्लास्टीकच्यो पिशव्यो हाडून कोयर उडयतात. तो उडोवचो न्ही. कित्याक सांग, आज दिवचले सारकें एक अशें शहर आसा, पयलें शहर म्हणटा हांव की जे डोर टू डोर कलेक्शन करता. कचरो हो दारान येवन व्हरता. पूण आज पळयता खूब कडेन, आज हांगाच न्ही खूब कडेन आमी पयलीं आवाज उठयल्लो आसा की लोक पळय थंय रस्त्या सायडीक कचरो उडयता. मागीर आमी डोर टू डोर कलेक्शन दिता तो हे कितें आमी जो म्युनिसिपालिटी जो डोर टू डोर कलेक्शनाक जे हे दिता, कलेक्शन घेता लोकां कडल्यान, तो ताचो उपयोग कांय जायना. आमी हांगा कोटणेश्वर म्हणजे गणपती विसर्जन करता आमी उबे आसात. जाल्यार फाटल्यान पळयत जाल्यार सगळे बाटल्यो पळोवन अशी दिसता की आमी इतले हांगासर आमी धार्मीक स्थळ म्हणटा अशें, गणपती विसर्जन आमची भावना आसता सगळ्यांची. आनी जे अश्यो बाटल्यो पळयत जाल्यार भितर म्युनिसिपालिटी प्रत्येक डोर टू डोर कलेक्ट करता. आमी तांकां आमची पेमेंट करता तांकां आमी. सो तेजो फायदो घेवपाक जाय. आनी अशें वडोवन फायदो कितें आसा, आमचे जे सेवादूत आहात ते प्रत्येक काम करतात, प्रत्येक आतां एक काम करता, पण परत आसलो कचरो थंय जाता. सो लोकांनी चिंतपाचें आनी हेचेर म्युनिसिपालिटीन कितें करपाचें, हेचेर एक्शन कितें घेवपाचें तें म्युनिसिपालिटीन पळोवंक जाय कितें करपाचें. कितें दिसता तुका घेवचें अशें कितें करचें दिसता? एक्चुअली जे उडयता तेंचे कितें फायन घालपाची. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कालच्यान दिवचलचो बाजार काळखांत आसा. पालिका सोपो घेवपाक येता, पूण बाजार काळखांत हो खंयचो न्याय? बाजारकारांक प्रश्न पडला. बाजारकारांच्या म्हणण्या प्रमाण नगरपालिकेन लायटीचें बील फारीक करूंक नाशिल्ल्यान हें घडलां. पूण आमी आतां पालिकेक सोपो दिवचे ना असो ठाम निर्णय दिवचलच्या वेवसायिकांनी घेतला. पळयात पुराय बातमी. आनी आतां काळखांत आमी कितें करपाचें आतां फुडलें? हे आतां कितें जालें अशें आसा? आयच्यान सुरवात केला हेंच्यांनी. पूण बील भरूंक ना म्हणटा तो हेंच्यांनी बील भरूंक ना. कोणी म्युनिसिपालिटीन काय सोंप्यावाल्यान पयशे सारके व्हरता? सोंपवालो डेली व्हरता पयशे. कितके घेता तुमच्या कडल्यान? मागीर 50 व्हरता डेली व्हरता. पूण बील भरूंक ना म्हणून तुमकां काळखांत रावचें. आमकां काळखांत जाय पळय. हांव फाल्यांच्यान सोंपो दिवचो ना. धंदे करपाचे, म्युनिसिपालिटीन सोपो दिवपाचो, कचऱ्याचे पैसे दिवपाचे आणि कारखान धंदे करपाचे जाल्यार कित्याक पैसे भरूंक जाय, कित्याक फारीक करूंक जाय? कितके सोपो भरता तुमी रे? सोपो कितको भरता? 500 रुपया दिसाक? दिसाक 500. 24 रुपया. आनी तुमकां लायट खंयची? लायट पूण अजून तुमकां कितें आयसून बंद उडयला? आयसून बंद उडयला तांच्यानी. म्युनिसिपालिटी भरूंक नासतलें. म्युनिसिपालिटी भरूंक ना. म्युनिसिपालिटी करता कितें? म्युनिसिपालिटी करता कितें?
आमकां आतां लोन आमचें कशें फाल्याच्यान सोंपो दिवचोच ना. येवन सोंपें करा. कित्याक जायना आनी लायट 11 सकाळीं काडलें कलेक्शन कट केलां कशें रावपाचें हांगासर आमी आतां आमी सोंपो दिलो आसलें, सोड आसलें. 5:30 जाली तरी बी लायट ना 6 जाली तरी बी लायट ना कितें म्हणून हें म्युन्सिपाल्टी आपचेरूच बिलीन करताले आमी कितें करपाचें म्युन्सिपाल्टीचेर फारीक करपाचें ना. फाल्यां तर सोंपो सांगपाचें फाल्यां तर सोंपो व्हरपाक म्हाजी फाल्यां आयचें हें करूंक जाय आयज म्हयन्यान पावता मरे आठवड्यान एकदां हांगा गिरायक मातशी जाता नाल्यार कोण येता भितर. 200 रुपया दिसाक जायना हांगासर आनी आमी 10,000 हांगा रीण काडलेले आसा बँकेचे आमी खंयसून कितें फारीक करपाचें हें खंय आसा तें कसलें कामाचें न्हू बेस्ट तें कसलें कामाचें न्हू मातशें लायट हें करना. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. टॅक्सी काउंटर अलादीनाचो चिराग न्ही झरयलो आनी जाय ते मागतगच रोखडेच मेळटलें हे खातीर व्हडली प्रक्रिया आसा. ती जातकच मोपा विमानतळार काळ्या धवी टॅक्सीवाल्यांक काउंटर मेळटलो. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. जर पेडणेच्या टॅक्सीकारांक ब्लू कॅब नाका जाल्यार हे बाबतीत आमी कांयच करपाक शकनात. माविनान स्पष्टपणान सांगलां. मोपा विमानतळार सरकारान ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा चालू केल्या पूण पेडणे तालुक्यातले काळे धवे टॅक्सीकार आपल्या खातीर स्वतंत्र टॅक्सी काउंटर मागतात आनी मोपा चालू जावनय तांकां काउंटर कित्याक मेळना म्हण जाप विचारपाक ते आमदारांच्या दारार वाणो झरयतात. माविनान म्हटलें तांकां रोखडेच काउंटर दिवपाचें उतरय दिलें. तशेंच ब्लॅक अँड व्हायट टॅक्सी पोरणी संकल्पना ताच्या जाग्यार ब्लू टॅक्सी संकल्पना हाडल्या. माविनान सांगलें काउंटर एक अलादीन लॅम्प कसो असो विश केलो आनी येयलो टेबलार अशें ना व्यवस्थीतपणे फॉर्मेलिटी जावपा जाय. आमी उतर दिला तें आमी पालन करतले व्यवस्थीतपणे तांकां फावो तो काउंटर मेळटलो ब्लू कॅब तांकां मेळटले आनी जे पेडणेचे आनी मांद्रेचे अशें दिसता की फकत पेडणेचो आमदार सांगता मांद्रेचे आमदारा आमी आश्वासन दिलें आसा फूल पेडणे तालुका तांकां व्यवस्थीतपणे फावो त्यो गाडयो मेळटल्यो ब्लू कॅब मेळटल्यो. जाय काना तेणी थारोवपा जाय तांकां ठरावीक ब्लॅक अँड येलो कॅब जाय आसले. वॉट इज ब्लू कॅब? इट इज नथिंग बट ब्लॅक अँड येलो. ब्लॅक अँड येलो पुराना जमाने की चीज आहे म्हणटा तशें आदले तेंपाचें कितें हाडटा. आतां आमी नवीन ब्लू कॅब कितें तरी करया. न्यू एअरपोर्ट येयला मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. माविनान टॅक्सीकारांचे बॅच रद्द करपाचेरूय उलोवप केलें. जे लोक 10वी नापास आसात त्या भुरग्यांक टॅक्सी वेवसाय करपाक मेळचो म्हण सरकारान बॅच रद्द करपाचो निर्णय घेतला अशें माविनान रजाव दिला. सी बॅच काडपा हेच खातीर सोदता जायते आमचे भुरगे आसा 8th स्टँडर्ड आसा 7th स्टँडर्ड बरी गाडी चलयता ते म्हणटा आमकां ते हिंड्रन्स कशें येता. तुमी आमचे रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेया आनी तुमी आमचे हेंय घेया कितें म्हणटा ते पुलीस क्लियरन्स घेया पूण ते बॅच कंपल्सरी करून आमकां ती गाडी चलोवपा मेळना. गोंयकार जावन आमकां टॅक्सी वेवसायान येवपा मेळना म्हणून आमी ती स्किमूय केला न्हू फ्री टॅक्सी स्कीम केला. केन्ना हेजे पयलीं तुमी पळयला एक पयसो ना घालता तुका टॅक्सी चलोवपा मेळटा आनी टॅक्सी बिझनसान तुका म्हणजे करपा एक सोंपेपण मेळटा. ते आमी केला कित्याक आमचे गोंयकार भावांक एक संदी मेळोवन दी म्हणून. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विन्सेंट रोजारियो. ह्या वर्साच्या सुरवेक गुलाबी थंडी अणभवपाक मेळ्ळी. फाटले कांय दीस हवामान बरेच थंड उरलें पूण फुडल्या 5 दिसांक उण्या तापमानान 1 ते 2 डिग्रींनी वाड जातली. पळयात. फाटल्या कांय सप्तकांत देशांत थंड ल्हार गोळटालें जाल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांक तापमान गरम जातलें आनी फांतोडेर पडपी दवांतय उणाव जातलो. पूण शुक्रारा फांतोडेर दव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. कोमोरीन दर्यादेगे लागसाच्या बोट धन्याक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच ह्या सुवातींनी नेटाचे वारे आनी अशांत हवामानाची शिटकावणी दिल्या. 23 तारीख मेरेन हवामान सुकें. शुक्रारा फांतोडेर धुकें. शुक्राचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक उण्या तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. मळां उरतले नितळ. खोल दर्यांत वचपी बोट धन्याक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.